पूण जायते फावटी म्हाज्या भयणीनो आमी आमच्यो वोंदावण्यो, आमच्यो आशा आनी आमच्यो खुशी जी आसात संवसारांत, ज्यो आमकां हे आपोवणेक खरो जबाब दिवंक आमकां फाटीं व्हरतात. आमी आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत कशे तरेन जियेतां काय, जेजून आमकां आपयल्लीं आसात आपणाकूच पाट करून आमचे कुरीस बारून आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी हें करतात काय, आमी करिनात जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत खऱ्यांनीच देवा लागीं, जेजू लागीं आमी आदार आनी बळ मागूंक गरजेचें. कित्याक आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां आमचो फोकस, आमचें आख्खें ध्यान मन ताजेरूच लावंक गरजेचें. आयज आमकां मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू आमच्या कुर्साक वेंग मारूंक आपयता आनी तो म्हणटा की कुर्साचीच वाट जी आसा ती जावन आसा दर एक क्रिस्तांवाची खरी वाट. ती जावन आसा आमच्या दोनयाची वाट आनी आमी तीच पाळोवंक गरजेचें. आयज आमचो दोनी, आमचो खरो गाड, स्टेशनाचो गाड आमकां तेंच प्रश्न करता, कोणाक काल्वारी कडेन वचूंक जाय कितें? आमी तयार आसात ह्या आमचो मार्ग चलूंक जो आमकां जेजू आपयता तो? ह्याच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवाचें बळ आनी शक्ती मागुया आमकां जेजूचे खरे साक्षीदार करूं म्हूण मागूंक.